Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, इस्रायलाची भुरगीं ज्या ज्या देशांत गेल्यान थंयची तांकां भायर काडटलो. जळीमळी शिंपडल्यान तांकां जमा करतलो आनी आपल्या खाशा देशांत परतून हाडटलो. ह्या म्हज्या देशांत इस्रायलाच्या दोंगरांचेर हांव तांचें एकूच राष्ट्र करतलो आनी सोमेस्तांचेर एकलोच राजा राजवट चलयतलो. 2 राष्ट्रांनी आनी 2 राज्यांनी 3 दोशी आसची नात. कुडयान देवांची भोजवण करून आपल्या नश्ट्या कर्तबांनी ओ दुसऱ्या कसल्याच पातकांनी ती बसटोवची नात. तांणी जायते फावटी म्हाका नाकारला, तातूंतली हांव तांकां निवारतलो, तांकां नितोळ करतलो. ती जातली म्हजी परजा आनी हांव जातलो तांचो देव. दावीद म्हजो सेवक तांचेर राजवट चलयतलो. सगळ्यांक एकूच गवळी आसतलो. ती म्हज्यो आज्ञा सांबाळतली आनी हांवें दिल्ले कायदे पाळतली आनी तांचे पोरमाणे चलतली. जो दीस हांवें म्हज्या चाकरा जाकोबाक दिल्लो आनी ज्या देशांत तुमचे पुर्वज जियेताले त्या देशांत ती जियेतली. ती तांची भुरगीं आनी तांच्या भुरग्यांची भुरगीं थंय जियेतली सदांकाल. आनी दावीद म्हजो सेवक तांचो फुडारी जातलो. तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो, सासणांक तोखपाचो करार. तांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो आनी तांचे मदें सदांकाल म्हजें पवित्र बिराड करतलो. तांचे वयर म्हजें ठिकाण करून हांव जातलो तांचो देव आनी ती जातली म्हजी परजा. आनी जेन्ना तांचे मदें सदांकाल म्हजें ठिकाण आसतलें तेन्ना राष्ट्रांक कळटलें की इस्रायलाक पवित्र करता तो सर्वेस्पोर हांवूच. सर्वेस्पोराचे उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पोराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायलाक शिंपडायलोलो तोच ताका जमा करता. जसो गवळी शेळयांक राखता तसोच तो ताका राखता. जबाब गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. सर्वेस्पोरान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बळिश्ट राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोषान बोब मारतली. सर्वेस्पोराची उत्तम देणी भोगूंक ती एकठांय जातली. जबाब गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां आनंदान नाचतलीं. तरणाट्यांक तशेंच म्हाताऱ्यांक खुशालकाय भोगतली. तांचे रुदोन सोंपोवन तांकां हांव संतोश भरीत करतलों. तांकां बुजवण दितलों. तांची दुखाबरीत काळजां आनंदान भरतलों. जबाब
गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. उद्गार. तुमची सगळीं पातकां झाडून उडोवयात म्हणटा सर्वेस्पोर, आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मन घोडात. जुआंवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून केल्लें तें पळोवन मारयेशी आयलोल्या जुदेवांतल्या जायत्यांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. पूण तांचे भितरल्या कांय जाणांनी फारिजेवांशी वचून जेजून केल्लें तें तांकां पळयलें. म्हणटच परम याजनिकांनी आनी फारिजेवांनी आपली सभा भरली. तांणी म्हळें, हो मनीस जायत्यो खुणां करून दाखयता, आनी आमी कितें कोत्ता? आमी ताका असोच सोडलो जाल्यार सगळो लोक ताचेर विस्वास दवरतलो, आनी रोमी अधिकारी येवन आमच्या देव मंदिराचो आनी आमचे पोरजेचो भस्म करतले. तांचे मदलो एकलो कायफास नांवाचो त्या वर्साचो परम याजनीक आसलो. ताणें तांकां म्हळें, तुमी कांयच समजनात. सगळ्या राष्ट्रांचो भस्म जावचे परस पोरजे पासत एकलो मेल्यार अदीक बरें म्हूण तुमी समजोच नात. हें ताणें आपल्याच मनांतलें म्हणलें ना, पूण त्या वर्साचो परम याजनीक कसो ताणें अशें भाकीत केलें की जेजू पोरजे पासत मरचो आसलो, आनी न्हयच पोरजे पासत पूण देवाच्या आयज पयस शिंपडलोल्या भुरग्यांक जमा करून एक करचे पासत. त्या दिसांत ताका जिवेशी मारूंक ते येवजिताले. देखून जेजू जुदेवांमदें उक्तेपणी भोंवना जालो, पूण थंयसरलो भायर सरून अरोण्या लागीं आसलेल्या प्रांतांत एफ्रायम नांवाच्या शारांत गेलो आनी थंय आपल्या शिसां बरोबर रावलो. जुदेवांची पासकांची परब लागीं पावलोली. आपली शुद्धी करूंक जायतो लोक गांवांगांवांत थावन जेरुजाल्याक गेल्लो. ती जेजूक सोदतालीं आनी देव मंदिरांत एकामेकाक म्हणटालीं, तुमकां कितें दिसता? तो परबेक येतलो की ना? सोम्याचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आमी ताका असोच सोडलो जाल्यार सगळो लोक ताचेर भावार्थ दवरतलो. जुआंव ओवेस्वर 11 ओळ 40 आनी 8. नियाळाक आदार. म्हजो इश्ट एका व्हडल्या कारखान्यांचो मॅनेजर आसलो. तो पयशांनी गिरेस्त आसलो. त्याच गांवांत एक मनीस दुदाचो धंदो करतालो. तो गरीब आसलो. गरिबांचो हुस्को लोकांच्या गरजांक पावतालो आनी सगळ्या लागीं बरें संबंद दवरतालो. हें पळोवन त्या गिरेस्त इश्टाक ताचो चड राग येतालो, कित्याक सगळो लोक ताचें बरें उलयतालो आनी मानान लेखतालो. म्हजो इश्ट नाटकायेन भरोन ताच्या गोरवांक वीख घालून मारून उडयता आनी पुलिसांक लॉंच दिवन सगळें पालोवन व्हरता. तो ओगेपणान कोश्ट मांडून घेवन धंदो नव्यान सुरू करता. आयच्या शुभ वर्तमानांत फारिजेव जेजूचे नाटकायेन भरतात, कित्याक जेजू अधिकारान उलयतालो आनी सगळ्यांक बरें करतालो. हाका लागून
जायतो लोक जेजू फाटल्यान वेतालो. हाका लागून फारिजेव जेजूक जिवेशी मारूंक सोदतात. आमच्या क्रिस्ती जिवितांत दुसऱ्यांची नाटकाय करून आनी राग धरून तांचें बरें नांव आनी बरो वावर आमी इबाडूंक फावना. बरें करता ताका देव वयर काडटा म्हूण घोट मनांत दवरूंक गरज. प्रितीवंत बापा, जेजू सारकिल्लें मोवाळ आनी दयाळ काळीज रचून आमच्या ओढ्यान तूं घाल. आमकां तुजे कुरपेन भर. तुज्या काळजा सारकें आमचें काळीज जायचें कर. आनी ह्या वरवीं तुका मोहिमा दिवंक पावूंक आमकां तुजे कुरपेन भर. आमेन.